Git Gyoya, page 118, I6. Kusar rakadvaron, Jisun aple kudin, patok natak kele, patok natak kele, Jisu amchi shanti, Jisu amchi shanti, Jisu amchi shanti, Jisu amchi shanti. मुगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज जावं येता तुकाय देव. आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक आमी सगळीं एकठांय जाल्लीं आसा देवाक दिनवासूंक आनी तशीच आमच्या जिवितान देवाची कृपा अनुभवूंक सांत फ्रांसीस शावेरा वरवीं तर आमची सगळी मागणी जी आसा जे अत्रेक्त आसा तांणी तांचे पासत मागोंक लायलां तांचो सगळो उगडास करून ह्या मिसाचें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां जण एकल्याक जबाबदारी दिलोली आसा एकामेकाच सवें आनी तशेंच देवाची रोचना आसा ती सांबाळूंक आनी ही जबाबदारी आमी बरे भशेन पाळटल्यो जाल्यार आमकां मागण्याची गरज कित्याक मागण्या वरवीं आमी जें शिंकता आमकां जें कळोन येता तेंच आमी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालूंक जाय आनी जेन्ना आमी अशें करता तेन्ना आमी आमचे आख्खे जिवितूत मागण्याचें जिवीत करता आमचो आख्खो वावरूत मागण्याचो वावर करता पूण खुबशे पावटी आमी अशें करूंक चुकता कित्याक आमकां मागण्यांक वेळ ना वो जेन्ना मागण्याचो वेळ आसा तेन्ना आमी आलसी जाता आनी आमी मागणें फाटीं दवरता आनी दुसरें सगळें करूंक धांवता तर ह्या वेळार देवाची काकूट आनी भोगसणें आमचे पासत मागोवन घेवया. आमी सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोपवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यां सदां सांकवाल मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kaklut kor, Somia kaklut kor, Krishna kaklut kor, Krishna kaklut kor, Somia kaklut kor, Somia kaklut kor. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दोणवण करता तिच्या वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावंक आनी अशें येवचें आसा ते पास्काचो पर्व काळजाचे खऱ्या भोक्तीन आमी पावोशें कर
आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं जो करो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी रातभर चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाक आपल्या हेरां सगळ्या पुतां परस झुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगळ्या पुतांवून बापूय झुजेचो अगलो मोग करतालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिकें गेल्ले आसता इस्रायलान झुजेक सांगलें, तुजे भाव सिके हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सोर्शीं धाडटां. म्हणटूच झुजे आपल्या भावांचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोतान गांवांत मेळ्ळे. पयस तावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सोर्शीं पावचे आदीं ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात स्वप्नेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया आनी खंयचेय एके खुणींत ताका उडोवन आमी मागीर सांगचें, एके निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो. तेन्ना ताची स्वप्नां खंय पावता ती पळोवचें. पूण हें आयकतूच रुबेनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायचे स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबेनान नव्यान तांकां समजायलें, ताचें रोगत वारोय नाकात. ह्या ओरोण्यांत एक खूण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण तांचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय झुजे पावतूच ताचें विविध रंगाचें आंगलें तांणी काडलें आनी ताका धरून एके खुणींत उडयलो. ती खूण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालात तावन येतालो तो तांणी पळयलो. गोम, पोरमोळ आनी रेजीन उंटांचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? अदीक बरें आमी ताका त्या इस्मायलितांक विकुया. पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मारयानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका खुणींतलो वयर काडलो आनी इस्मायलितांक रुपयाच्या 20 नाण्यांक विकलो आनी हांणी झुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विजमितांचो म्हाका उगडास येता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसांत दुकोळ पडूंक दिलो. तांचें उदरपसण काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो झुजे तो. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांखलींनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोखणाचे झूम बसयल्लें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बोणकुणींतलो काडून लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारबारी नेमलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो म्हाका उगडास येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो.
ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सोर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातुआ पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून परम याज्ञिकाक आनी पोरचेच्या वडिलांक एक वपास सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घातलो. तातूंत कांद्याक एक कोलंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुलवाड्यांक कोबल्यान दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतोच आपल्या कोबल्यांत घेवच्याक ताणें ते कुलवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकाक मार घातलो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयलेमून ओदीक, आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडटले अशें म्हूण शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हटलें, हो ताचो दायज, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरून मळा भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येतोच ताणें कुलवाड्यांक कितें कोत्तलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्त्या व्हड बोस्म कोत्तलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळा फावो फळ दिता तसले आपलो मळो कोबल्याक दितलो. जेजून तांकां म्हटलें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तो जालो कोनशा संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलोलें तें पळोवन आमी तोटाक जातले अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकान वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचे कोडले काडून घेतले आनी पुत्ते फळां कोत्ता तसले लोकांक दितले. ताच्यो वपारी आयकून उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजव आपणे विशयी तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धोत्तले आसले. पूण लोकांक भियेले कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका म्हणटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हांगा एकठांय जाल्लेली आसा हे दुसऱ्या दिसा कुरपा मागोवन घेवपाचे नोवेनांत, आनी आयचो विशय जावन आसा मागणें एक चालूच वावर. आनी जेन्ना आमी म्हणटा मागणें एक चालूच वावर म्हटल्यार आमचे वावरानूय आमी मागण्याची मनशां आसांक जाय. जरी तर कोण म्हणत जाल्यार मागणें जावन आसा म्हजो वावर आनी म्हजो वावर जावन आसा म्हजें मागणें, हें चुकीचें जावं येता आनी सारकें जावं येता. कित्याक जरी तर हांवें म्हटल्यार मागणें जावन आसा म्हजो वावर, हाचो अर्थ असो जावं येता की हांव आख्खो दीस आनी रात मागणें करीत आसा. म्हटल्यार दुसरें आनी कांय पडोंक ना म्हाका, फकत हांव मागणें करतलें. जावं हांव पवित्र पुस्तक वाचीत रावतलों, हो हांव तेरेस करीत रावतलों, हो हांव 4-5 मिसां टीव्हीचेर पळयत रावतलों, अशें हांव म्हजो आख्खो दीस आनी रात सारतलों. आनी दुसरो वावर कोण करतलो? मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी एकामेकाक आदार दिवन वावर करूंकूच जाय. तर जरी तर हांवें अशें म्हटल्यार मागणें जावन आसा म्हजो वावर, हो म्हजो वावरूच जावन आसा मागणें, हेंवूय चुकीचें जाता. कित्याक हांव आख्खो दीस आनी रात वावरूच करतलों, देवाक हांव आनी वेळ दिवचो ना, कित्याक हांव म्हणटा म्हजो वावरूच जावन आसा म्हजें मागणें.
पूण जेन्ना आमी म्हणटा मागणें जावन आसा एक चालूच वावर, म्हटल्यार हांव जेन्ना वावर कोत्तां, कसलो वावर जावं तो, जावं घरान एक आवय आपल्या भुरग्यां पासत जेवण रांदता, तोय जावन आसा वावर. तो वावर बरे भाशेन हांवें कोरचो आनी मागण्याचे संदर्भान हांवें तें केल्यार तें जेवण अदीक रुचीक जाता, कित्याक त्या जेवणान मोग ती आवय घालता. नाजाल्यार हांवें कितेंय केल्यार म्हणून येता, जावं दी, कशेंय जावं दी, कितेंय जावं दी, ती खातोली जेवतली. अशें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना तें मागण्यांत आमी करूंक ना. पूण हांवें म्हजें चिंतलें, म्हाका खूब आनीक दुसरो वावर आसो, म्हाका आनीक विसव घेवंक जाय, हांव कशेंय कितेंय करतलें ना. आनी तशें जेन्ना आमी म्हणटा हो उमको मनीस मागण्याचो मनीस, आमी कित्याक त्या मनशाक अशें म्हणटा? कित्याक तो दीस आनी रात मागणें करीत आसा? ना मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण जेन्ना आमी म्हणटा अमको मनीस जावन आसा मागण्याचो मनीस, म्हटल्यार जेन्ना तो आपलें मागणें करता, ते मागणे वरवीं जे ताका संदेश मेळटा, तो संदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत जियेता, आपलो वावर तो कोत्ता. आनी अशेंच सान फ्रांसीस शावेरान आपले जिवितान केलें आनी दर एका मनशाक तो उस्कायता. आनी जेन्ना तो जापानाक आसलो, तो आपले जेजुईत संस्थेचे दुसरे पाद्री जे गोंयांत वावुरताले तांकां एक चीट बरयता आनी तो खुबशें तो तांकां सांगता कशे भाशेन तांणी देवाक रिगून रावून ही बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक जाय. आनी एकूच वळ ते चिटींतली हांव तुमकां वाचतां. अशें तो म्हणटा, आय देफॉर आस्क यू टू बेज ऑल दॅट यू डू एन्टायरली अपॉन गॉड. म्हटल्यार तुमी जें कितें तुमी करता तें सगळें देवाचेर दवरून तुमी करात. आनी जेन्ना तुमी तें देवाचेर दवरून करतले, तुमी तुमचे शक्तीचेर अवलंबून रावचे ना, पूण देवाचे शक्तीचेर. आनी तो वावर जावन आसा खरें मागण्या वरवीं केलोलो वावर. नाजाल्यार मागणें आमी कुशीन दवरता आनी वावर कुशीन दवरता आनी ताचे लागून आमच्या वावरान आमकां फळ मेळना. आनी खरें फळ मेळटलें जाल्यार आमचे मागणेचें जिवीत आमचे वावरान दिसून येवंक जाय. जेन्ना अशें जातलें तेन्नाच आमी जेजूची बरी शिसां जातलीं आनी दाका मोळो आमचे कडच्यान काडून घेवचो ना देव, पूण आमकां आनीक जबाबदारी दितली बरे भाशेन तो दाका मोळो सांबाळूंक. जे परी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता. कितें पळयता आमी? हो दाका मोळो कोबल्यांक दिलो कुडवाळ्यांक सांबाळूंक, पूण तांकां दिसलें आतां सगळें आमच्या ताब्यान येतलें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक नाश्ट करुया, सगळें आमच्या ताब्यान येतलें, आमकां जाय तशें जिवंक आमकां मेळटलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, पूण जेन्ना आमी देवाक रिगून रावता तेन्ना मागण्या वरवीं आमचो तो जबाब जातलो ना. ही जबाबदारी म्हाका दिलोली आसा, हांव ही जबाबदारी बरे भाशेन पाळटली. आनी तेन्नाच खऱ्यांनीच दुसरी म्हणटली हो मनीस जावन आसा मागण्याचो मनीस. तर मागुया आमी ह्या मिसा बलिदानान देवाचो आदार की आमी खऱ्यांनीच मागण्याची मनशां जावंक. आनी मागण्याची मनशां म्हटल्यार आमच्या वावरान ते दिसून येवंक जाय. तर आमी सान फ्रांसीस शावेराची मोदोस मागुया. God our Father, as Saint Francis Xavier traveled to the ends of the earth, impelled by love of Christ and fired with his good news, give each one of us the trust and the grace to base all that we do entirely on you. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Amen. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी उबी रावया. आमची कांय मागणी आनी गरजो आसतल्यो त्यो आमी ह्या वेळार ओगीपणी देवाच्या हातान घालुया. खुबशे जाणांनी तांचे पासत मागोंक लायला आसतले. कांय जाण पिडेक सांपडलेली आसतली, तांचे पासत मागुया. कांय जाण आपलो वाडदीस संभ्रमता आसतलो, तशेंच लग्नाचो दीस. कांय जाण आपल्या जिवितान उचामोळीक लागून आपलो जीव दिवंक सोदता, तांचे पासत मागुया की तांणी असले वायट कोच्चे न्हय म्हणून. तशेंच
आमकां सांग उगडास कोत्ता दर एका मिसान मागूंक कोरोना व्हायरस ह्या पिडेक लागून हें मागणें आमकां दिलोलें आसा. पूण हे वेळार आमी ओगीच रावन मागुया ही पिडा रोग जी अवचितूच आमचेर पडून आयलोली आसा ती देवान पयस केल्या पुरो म्हूण. आमी जाणा वॅक्सीन आयलोलें आसा, खुबशे जाणांनी तो वावर केलोलो आसा तें वॅक्सीन घडून हाडूंक. पूण ताचो खरो फळ मेळूंक आनी रोखडीच पेखोवणी मेळूंक आमी देवा लागीं मागुया. हे आमी मागतांचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत घेवया पेज 40 C29. Patka kater Jesus, rogot warun sole, guru kilaung dili, bapak betoy loli, kun saboli आता पाप्यात हातान घालता पातक्याच्या दोयाल बापा मोचेर तू घाल तुझे दोले पातक्याच्या हात जोडून वांटो मागता पातक्याच्या दोयाल बापा मोचेर तू घाल तुझे दोले पातक्याच्या हात जोडून वांटो मागता. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदा देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन कोणवाळाय बापा, हो संस्कार समोरमूंक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. हें आमी मागतांचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवोन दिताना अगोणीचे तूं बोळ मोडटाय, आमची मोना उंच उबारताय, वेगवेगळे शेगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सोल दोलबार थोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगाता आमचे ताळे मेळोवंक आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कोशेन कोस मरोवन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस केयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तिका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस केयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोर्राचें रगत, पातकाचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावा ताचो गोड पोरगोटुया. समोर रोखता तुझे पूर्ण जीवन म्हूण आमी परगोटा. तुज्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले ते पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्या ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां चेष्टेगुतीन मेलेल्या समेस्तांक पोलझोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. अंकवार मरे देवाची माय सांगाती निर्मोल पोती भाग्यान जुजे भाग्यान धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाचे सुखाक आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता त्रिमुयमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक ना आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ता चेण्यांक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय, जे पवित्र सभेचे भावाताचे दीस घाल आनी जे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तुसकां एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुवें अमोलदीक मास रोगत म्हज्या शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजान हें यो म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजानूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळ्यांत म्हाका तूं एकवटाय. तुजे सोशिल्लो कदींच म्हाका केदींच दिवन सांडू नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 66 D35.
परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाल्यार. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाल्यार. थोडे धांपून हो वेळ आमी जेजू बरोबर भितरल्यान सारया. जेजू आमच्या काळजांत आसा. आनी आमी आमचे भितर जी चिंतना भावना ही सगळी ताच्या स्वाधीन करून आतां आमी जेजूची चिंतना भावना पत्करूंक लागल्या. तो आमकां एकवटून आसा. आमी ताच्या एकवटान हो वेळ सारया. आनी हे परी आतांच न्हय, पूण आख्खी सांज आनी रात जेजू सगळें सारून फाल्यांचो दीस मागीर अदीक ताच्या सांगाता सारूंक ही कृपा तो आमकां दिता. आमी सगळीं जाणां मागण्याची मनशां. देवान आमकां कृपा दिलेली आसा, ताका लागून आमी हांगसर येता. पूण बेश्टीच वयल्या वयर न्हय, खोलायेन तो आमकां आपल्या आकारान घडोवन हाडटा. आनी तर आमी भाग्योन फ्रांसीस शेवरा सारकी आमचेंय जिवीत ताका समोर पळोवया. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. देवा आमचो मोग केलो आनी आमचे पातकांचो नाश करूंक बोली कसो आपल्या पुताक ताणें धाडलो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सासणाचे सोडवणेची सुफळ खुणा करूंक आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलां. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. ह्या जेवणाच्या बळान ती सोडवण काळजान थावन आसूंक आनी ती जोडूंक आमकां शिता बरीत आवय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मातसो बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जोवितो डिसूजाक. ते हांगसर बागानसान आयलेले आसात. तिचो ते वावुरतात. पयले ते हांगसर आसलेले. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे बायक स्तेशा आनी ताच्या सांगात्यांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ती सकाळीं आनी आतांय ह्या मिसांनी वांटो घेतात आनी आमकां खूब मदत करतात आनी तुमकां ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेवच्याक मदत करतात. बाकीचे आमचे हांगसर आसात तितले आमचे भाव भयणींक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्ताराची सगळी मांडावळ करतात, तुमी वाचपां करतात तांकां. आनी तुमी सगळीं जाणां हांगसर हाजीर आसलेलीं आनी घरा रावन यूट्यूबाचेर मिसान वांटो घेतल्यांक हांव सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. कृपेची नोयनां एकदम म्हत्वाची, कित्याक सायबानूच आमकां ती करात म्हूण सांगलां. पूण म्हत्वाचें म्हणजे सगल्यांनी तुमी कुमसाराक वचोंक जाय. कुमसाराक गेलीं की ना, हें भितरल्यान कितें चलता आमची इंतेसांव कितें आसा भितर, आमचो मनोभोव कितें आसा, एटिट्यूड कितें आसा, थिंचूर मातशें तुमचें मनन करात आनी थिंचोत्तान सगळें भायर काडात. भितर दवरनाकात नाकात. कित्याक बरी वस्तू आमकां सदांच फुडें व्हरता, वायट वस्तू आमकां वायट वाटेन व्हरता आनी आमचें जिवीत बरें जायना. तुमी ह्या दिसांनी वाचपांनी आयकलां तें. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मिसां हांगसर कशीं आसात? 6, 7, 8 आनी 4:30. फाल्यां 10चे मीस कपेलांत जातलें. सायबाच्या कपेलांत
10 वरांचेर म्हयन्याच्या म्हयन्यान थंयचो जाता तर फाल्यां थंयचो जातलें म्हणटून मैसां हे भाशेन 6, 7, 8, 10 आनी 4:30 आयतारा दीस हेच भाशेन 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15 आनी 4:30 6चे मीस आनी 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आयतारा दिसा निमाणे दिसा पुरसांव ना म्हणून 9:30चे मीस ना कित्याक भरपूर लोक येतलो आनी मागीर आमकां त्या एमएचे गायडन्साक लागून त्रास जातलो पुरसांव ना आनी पेजूय आसचें ना तर हें ह्या वर्सा आमी दवरूंक ना पूण मिसान आमी सगळीं जाणां वांटो घेवंक जाता त्या दिसा प्रत्येक मीस व्हडलें मीस कशें जातलें 6, 7, 8 आनी 4:30 हे भाशेन निमाणे दिसा आमी सगळीं जाणां भक्तीन वांटो घेता म्हणटच आमकां खूब अणभव मेवलेले आसा हे तुमचे अणभव पळय आसा ते आमी एकठांय करूंक सोदता तुमच्यान वॉट्सॅप ऑडियोचेर तुमच्यान तें धाडूंक जाता ऑडियो रेकॉर्डिंग करून धाडूंक जाता ते भाशेन आमकां हिंच्या नंबराचेर 9075212942 आनी तुमकां वाचपां करूंक जाय जाल्यार ह्या मोबायलाचेर तुमच्यान वॉट्सॅप मॅसेज धाडूंक जाता तुमचें नांव हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान तुमकां वाचप करूंक जाय पळय तें तुमी धाडलें की ना मागीर ती मागीर कन्फर्म करतली ह्या मिसान कोणान घेतलां जाल्यार ओ दुसऱ्या दिसा हिंच्या मिसान तुमच्यान घेवंक जाता ते भाशेन तुमकां विनंती करतली आनी हे भाशेन तुमकां मागीर वाचपां धाडून तुमी तयार करात आनी हांगसर बरे भाशेन देवाचें उतर पोरगोटात करतात तुमी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक म्हणटून तो नंबर कितें 9623639257 ह्या दोनूय नंबरांचेर तुमच्यान तुमचो अणभवय धाडूंक जाता त्या भायर तुमच्यान हांगसर येवन आमकां सांगूंक जाता कसलो अणभव आसलेलो तुमचो कालूच एकली अस्तुरी आयली तिका भुरगें जावंक नासलेलें भुरग्याक घेवन ती आयली आनी थिचोर सायबाच्या आल्ताराशी त्या भुरग्याक भेटयली तिणें म्हण लागली कितलीं वर्सां जालीं आमकां भुरगें नासलेलें पूण सायबान आमकां हें फावो केलेलें आसा ताका लागून आमी त्या भुरग्याक ताच्या पांयाशी हाडलेलें आसा ताच्या आशिर्वादान तें वाडोवच्या आतां सुत्रायेर ह्या म्हयन्याची मीस आसतलें हांगसर फादर वास्को द रेतूर आसलेले 16 वर्सां 2 उक्तावण्यो म्हणजे सायबाची कूड ते सायडीन वताले न्ही ताणें 2 पाटी केल्ले आसा हे सगळे ग्रंथ आसा ते ताणें आमचे भाशेन बरोवन काडलेले आसा हो वाचपाचो पवित्र पुस्तक आनी गायनां तातूंत 515 नको कितें गायनां आसा तातूंतली 3.5 ताणेंच बरोवन काडलेली आसा ताणें हो फुडाकार घेतलो केन्ना सांग आनी ती वाड जालेली आसा म्हणून ताचे पासत 8चे मिसाचेर ताची आमी आठवण करतले हांव ताका म्हण तो ताचे पासत मागतले हांव बिशपूय येतलो त्या दिसा हांगसर तर तांच्या पासत मागतले हांव सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया आनी एक मातशें सांगू आहात तुमकां भायर थंयसर फॉर्म्स आसात आमच्या फादरींक जाणटेल्या पाद्रींक तर जेजूट पाद्रींक मदत करूंक जाय जाल्यार थंयसर तुमकां फॉर्म्स आसात त्या भायर तुमकां तर आमी एका जेजूट पाद्रीक घडोवन हाडूंक जाय फॉर्म्स आसात देव बरें करूं मोगाच्या भाव भयणीनो सांत फ्रांसीस शावेर देवाक जेजू रिगून रावलो आनी आपलें आख्खें जिवीत मागण्याचें जिवीत मागण्यांत आपलो वाव तो करतालो तर ह्या वेळार आमी सांत फ्रांसीस शावेराचे मागणें म्हणुया आनी आमी तशींच दर एका वावरान मागण्याचे संदर्भान रावन ते आमचो वावर करूंक ताचो आदार आमच्या पासत मागून घेवया भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा जेजूचे मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें
देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणुची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 240 U20.